मोगाच्यानो आता आमी माणका मोतयां इकरा आयकुया. एका गांवांत दोग जण शेजारी रावताले. एकल्याचें नांव रमेश आनी एकल्याचें नांव सुरेश. रमेश एक फावटी तीर्थयात्रेक करूंक गेलो. सकट ताजी कितलीं कितलीं तीर्थस्थान आसात भारतांत ती सकट थंय भेट दिवन तो पाटी आयलो. आनी पाटी येतच ताणें सकट आपणच्या वळखीच्या लोकांक देवाचो प्रसाद घेवंक म्हणून आपोवणें धाडलें. आनी ताजो शेजारी सुरेश ताजे कडेन तितलो संबंद बरो नासलो हाचो, तरी ताणें ताका आपयल्लें ये म्हणून. त्या दिसा ताणें आपयल्लें त्या दिसा जायतो लोक आयलो ताच्या घराक, पूण ताचो शेजारी सुरेश येवंकच ना. आनी रमेशाक राग आयलो. अरे, हांव तीर्थ यात्रेक वचून आयलां आनी हाका आपोवणें दिलां देवाचो प्रसाद घे म्हणून, तो येवंक ना. 2 दिसां उपरांत सुरेशाच्या घरा तो गेलो आनी ताणें म्हणलें, हांवें तुका देवाचो प्रसाद घेवंक आपयला, हांव कितल्या तीर्थस्थानांनी वचून आयलां तें तूं जाणाय. तूं वचून आय, हांव गेल्लो आनी हांवें सकट ती तीर्थस्थानां भेट दिली आनी आतां देवाचो प्रसाद घेवंक म्हणून हांवें आपोवणें दिल्लें. जायते जाण आयिल्ले, तूं येवनाय, कित्याक येवनाय असो रागान उलोवंक लागलो. तेन्ना सुरेश ताका थंडसाणेन म्हणटा, तुका तीर्थयात्रा करचे पयलींच म्हज्या कडेन राग आसलो, तो म्हाका समजता. आतां तीर्थयात्रा करून येतच इतले सकट पवित्र जाग्यांक तूं गेलोय, तुजो राग खंय उणें जाला? तुजो राग आजून आसा. आनी तो तसलो तुजो राग म्हज्या काळजांत आसा जाल्यार तुवें ती तीर्थयात्रा करून कितें फायदो? म्हूण तुजी परिक्षा करूंक हांव येवंक ना. म्हाका देवाचो प्रसाद नाका म्हणून न्हय, देवाचो प्रसाद घेवंक हांव तयार आसलो, पूण तुजी म्हाका परिक्षा करूंक जाय आसली आनी तूं परिक्षेन फेल. आदीं तुका म्हजेर राग आनी आतांय तुका म्हजेर राग, म्हूण तूं बदलूंकच नाय आनी म्हणटाय हांव तीर्थयात्रेक वचूना. पळया, सुरेश आनी रमेशाच्या जिवितांत घडलें आमच्या जिवितांत घडटा. आमी रजार मागणें करता, तें करता, हें करता, सकट करता बऱ्यो गजाली, पूण हेरांचो राग आमी काळजांत घेवन भोंवता आनी तो वाडयता. सांव पळया, वाडयता. कितें फायदो? आमी त्या रजार मागणें करून मिसान वांटो घेवन कितें फायदो? देवाक कितें जाय? आमी बायबलांत वाचूंक ना, इजाज प्रवादांत आमकां वाचूंक मेळना, अध्याय 1 तरी वाचूंक मेळटा आनी परत्यान परत्यान प्रवादांच्यान वाचूंक मेळटा. देवाक जाय बलिदान न्हय, आमचे फेस्तां परबो उत्सव न्हय. देवाक जाय दया, माया, भोगसाणें, नीत, प्रामाणीकपण. आनी तें जर आमी पाळिना जाल्यार बरें मिसान वांटो घेतलो, खुर्सां वांटो केल्यो, रेतेर केल्यो, सकट बरें. पूण आमी तींच उरता, आदलींच मनशां. हें सकट करता पळय आमी, तातूंत आमच्या जिवितांत बदल येवंक जाय. आमी कितें करता? आमी फकत विधी करता, विधी, रिच्युअलिजम. आध्यात्मिकतेंत आमी जिवितांत वाडोवंक ना. जो कोण आध्यात्मिकतेंत वाडटा ताच्या जिवितांत बदल येता. आतां पळय, एका झाडाक आमी सारें घालता, उदक घालता, तेन्ना तें झाड वाडटा वा वाडना? आनी मागीर फुलां दिवचें जाल्यार तें फुलां दिता, फळां दिवचें झाड फळां दिता मू. मागीर म्हणजे ताका घाल्लें सारें आनी उदक ताका तें खाण जाता. तर ह्यो ज्यो कितें आमी गजाली करता पळय आमच्या धर्माच्यो, त्यो आमकां सारें जावूं नाका. तीच आमची आध्यात्मिकता. पूण आमी आध्यात्मिकतेचे नदरेन करिना, करूंक जाय म्हूण आमी करचें संवय. थोडीं म्हणटात, म्हाका सकाळीं मिसाक वचना जाल्यार फादर दीस बरो वचना. म्हळ्यार कित्याक? संवय जाल्ली आसा. म्हळ्यार वचूंकूच जाय. कित्याक वचूंक जाय तें तुकाच कळीत ना. वच तूं, हांव ना म्हणना, पूण तांतल्यान तुज्या जिवितांत कितलो बदल आयलो हें तुवें एक परिक्षेन पळोवंक नाका.
करूंक जाय आमी करूंक जाय. म्हज्या जिवितांत कितलें हांव आतां ह्या आध्यात्मिकतेंत वाडत आसां तपासणी जावंक जाय. जशें भुरगीं शिकतच तांकां एक परिक्षा म्हूण आसता न्ही, ती कितलें शिकलें कितलें तांकां समजलें कितलें समजूंक ना त्या परिक्षेचे रिजल्ट येता पळय तांतल्यान कळटा न्ही, पास काय नापास फेल कळटा न्ही. तशेंच आमच्या जिवितांत आमी आमचीच तपासणी करची, दुसरीं करिनात. बाबा हांवें सगळें केलें आतां आनी कशें कळटा जेन्ना म्हाका राग येतालो पयलो, आतां हांव सदां मिसाक वेतां मागणे रेजार करतां, आतां म्हजो राग उणें जाला. आदीं म्हाका दुसऱ्यांचो मोसोर चड जातालो, आतां मोसोर जायना. आदीं हांव दुसऱ्यांचे वांकडे उलयतालीं, आतां तें उणें जालां. आदीं म्हजे थंय वायट संवय आसल्यो, हांव बेबदिकायेंत बुडलोलो आनी कित्याक आसलो, तें सगळें आतां हांवें सोडून दिलां. म्हज्या जिवितांत बदल आयलो जाल्यार आध्यात्मिकतेच्या वाटेर हांव आसा म्हूण कळटा. जर कांयच बदल येवना उलटें जाल्यार चडच जालां तर हांव आध्यात्मिकतेच्या वाटेरच ना, फकत विधी 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 करीत आसां. विधी करून कोण जिवितांत वयर सरनात. आध्यात्मिकता कोण पाळटा पळया ती जिवितांत वयर सरतात. वो रमेश सगळे जाग्याक वचून आयलो पवित्र जाग्याक, पूण राग ताचो वचूना शेजाऱ्याचो. आमचोय लोक वेता मू पाग्यो जागे म्हणून वेता मू, इस्रायलाक वेता, भोव बरी गजाल, वचात, हांव नाका म्हणना, पूण थंय तावन वचून येतच. तुमी जेजूच्या गांवार भोंवल्यात मू, यात्रीक म्हूण गेल्ल्यात तुमी, वा जागे पळोवंक गेले ट्युरिस्ट म्हूण गेल्ल्यात. यात्रीक म्हूण गेले जाल्यार तुमी मागीर त्या जाग्यार पावतच इल्लो बदल जालो तुमचेर. बाबा ह्या जाग्यार जेजू चल्लो आसतलो, त्याच जाग्यार आतां हांव चलतां. त्या जेजूच्या मेटांचो त्या पावलाचो प्रभाव तुमचे भितर आयलो पडलो. बरें तुमी गेल्यात आनी कोणें सांगलें त्या ट्युरिस्ट गायडान, अळे हे आमचें कितें गेत्सेमनी मळ, हांगा जेजू रगत घामेल्लो. ताच्या घामाचे थेंबे तुमचे जाले. मागीर हांगा जेजूक ही खुर्सार मारली सुवात, वो कालवार दोंगर, आतां थंय कालवार दोंगर ना, थंय करचो हांगा जेजू खुर्सार खेळयल्ली सुवात म्हूण ते दाखयतात. तुमी गेल्यात न्हू, मागीर थंय खुर्सायल्ल्या जेजूचे कश्ट वळवळे ताचो प्रभाव तुमचेर पडलो, बदल आयलो. वचून आयली कुशाल, थंयची माती रेंव घेवन आयली, माती रेंव आनी कितें फायदो. जेजूच्या जिविताचो प्रभाव तुमचेर पडलो, जेजूची शिकवणीचो प्रभाव पडला वय, हाची तपासणी करूंक नाका. हाची तपासणी जायच ना. आमी थंय चोरता आनी भायर सांगचें सगळ्यांक व्हडपण दाखोवं, हांव होली लँडाक वचून आयली, पवित्र जाग्यार वचून आयली म्हूण कोंकणींतल्यान सांगनाय तूं. हांव होली लँडाक वचून आयली म्हणल्यार हांव आतां व्हड जाली, तूं वचूंक नाय. एक गर्वाच्या भावनान हांव दुसऱ्यांक सांगता, कितें फायदो हें सकट करन, हांतल्यान कांय फायदो ना. वचनासल्यान चड बरें हांव म्हणटा. तूं वचनासतना तुजें जिवीत जर हांगाच पवित्र जाता, भाग्यवन जाता, देवा कारगांदी. वचून तुजें जिवीत आनी चड भाग्यवन जाता, भोव बरी गजाल, हांव ना म्हणना. म्हणटच आमी थंय हांगा वेता, कोण कारकळ वेता, कोण वेलांकणी वेता, कोण मुंबय बँड्रा हाका वेता, आनी खंय कोण मुडेपू वेता. थंय जुजेबाजाचें हें आसा भक्तीस्त जागो आसा पुनशेत म्हणून. बरें पुनशेता तुमी भेट दितात न्हू. बरें जिवितांत पूण जोडूंक नाका, बरेंपण जोडूंक नाका, तर आमी आध्यात्मिकतेची मनशां जावया आनी आमच्या जिवितांत आध्यात्मिकता, जेजूची आध्यात्मिकता वाडोवन आमी जेजूची खरी बरी शिसां जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.